नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. दिगंबराचो मेवणो पिंकी फेमाचे दाडयेक कस्टम्साक सांगिनासतना फॉरेन करन्सी 101 कोटींची मालमत्ता. दिगंबराच्या राजवटींतल्यो 150 जमीन वेव्हाराच्यो फायली जप्त. लिजा पावणेर काढल्यार सरकार मायज जोडपाचो. थळाव्या मिनेराचे बऱ्याक थळाव्यांक रोजगार दिवंक म्हण लिजा केल्ली रिनीव. मुख्यमंत्र्याची भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक जाप. नेरूल खाली मातेचे मोडिल्ले देवूळ आणि मसुंडे वेल्यान गावात परत तणाव. लोकांचे बाउन्सराकडे पेटले, बाउन्सराक बडयले. 5 बाउन्सराक पोलिसांनी घेतले ताब्यात. शिरोड्या 11 लाख चौखण मीटर राना जमीन बेकायदेशीर रूपांतरीत. रान मारून रस्तो. 100 प्लॉट विकले. पुलीस आमदाराच्या कानार केस. जेन नेक्स्टाचो आरोप. आणि फोमेंतो पुरस्कृत ऑल इंडिया बुद्धिबळ सर्त 29 ऑगस्टासावन पणजे सुरू. अंदू भारतातले नामनेचे खेळगडे सर्तीत वांटेकार. खबरो विस्तारान. दिगंबर कामतीचो मेवणो पिंकी फेमा कायद्याच्या दाडयेक सापडला. कस्टम्साक कळय नासतना मोठ्या प्रमाणात फॉरेन करन्सी ताजेकडे मेळ्ळ्या. 101 कोटींचे बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रथमदर्शी डॉक्युमेंट ईडीक मेळ्ळ्यात. शुक्रारा ईडीक ताचे 3 लोकांनी 8 लाख रुपया वयर मोलाची फॉरेन करन्सी मेळ्ळी. पिंकीचे घरा आणि ऑफिसातले धाडीत 2007 ते 2012 मजगती जमीन कन्वर्जनाच्यो 150 फायली मेळ्ळ्यात. तातूंतल्या 10 जाणांनी स्क्वेअर मिटराक 300 रुपया लाच दिवची पडटाली म्हण ईडीक जबानी दिल्या. दिगंबर कामतीच्या राजवटींतल्यो सरकारी फायली थंय कश्यो पावल्यो ताची चवकशी चल्ल्या. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान गौरेश उर्फ पिंकी लवंदेच्या घर आणि ऑफिसांतल्यान जमीन व्यवहाराच्यो 150 फायली जप्त केल्यात. पिंकी लवंदे दिगंबर कामतीचो मेवणो. ह्यो जप्त केल्ल्यो 150 फायली 2007 ते 2012 काळांतल्यो. तेन्ना कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो. प्रुडंटाक खासा सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जप्त केल्ल्या 150 जमीन व्यवहार प्रकरणांतल्या 10 जाणांनी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटा मुखार जबानी दिल्या. तांचेकडच्यान जमीन व्यवहाराची फायल पास करपाक एका स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान 300 रुपया लाच घेतल्या अशें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटाक सांगलां. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान मारिल्ले धाडीत पिंकीच्या घरात जप्त केल्ले डॉक्युमेंट आणि करन्सी मेळून 101 कोटींचे बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रथमदर्शी डॉक्युमेंट मेळ्ळ्यात. तांचो अभ्यास चल्ला. ब्रेस्तारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान आणि गोवा क्रायम ब्रांचीन दोगांनी मेळून गौरीश उर्फ पिंकी लवंदेच्या पणजेच्या घरा आणि ऑफिसात धाड मारली. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटाक शुक्रारा गौरीश लवंदेच्या 3 बँक लॉकरांनी 8,43,000 रुपयांच्या मोलाचे विदेशी चलन मेळ्ळा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटाचे गौरीश लवंदे कडेन आतां मेरेन मेळिल्ल्या सगळ्या विदेशी चलनाचे भारतीय चलनात रुपांतर करपाचें काम चालू आसा. सुत्रां सांगतात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान ब्रेस्तारा गौरीश लवंदेच्या घरांतल्यान आनी ऑफिसांतल्यान मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन जप्त केलां. गौरीश लवंदेन इतल्यो मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन दवरतना कस्टमाकडच्यान मान्यताय घेवंक नाशिल्ली. कस्टमाच्या परवानगी शिवाय मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन दवरले म्हूण इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पिंकी आड फेमा कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एकदा जप्त केल्ले विदेशी चलन भारतीय चलनात रुपांतर केलें काय गौरीश लवंदे आड गुन्यांव नोंद करपाक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फुडें वतली. गौरीश लवंदे आड फेमा कायद्या खाला गुन्यांव नोंद जावपाची दाट शक्यताय आसा. ते पयलीं ताचे कडेन इतल्या मालमत्तेचे स्त्रोत आनी हिशेब मागूंक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ताका समन्स काडटली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी मुकेश कुमार. मायनिंग लिजा पावणेर काडिल्ली जाल्यार सरकार घडये मायज जोडपाचो, पूण थळाव्या मिनेरांचो उद्देग तिगून उरचो, थळाव्यांक रोजगार मेळचो म्हण सरकारान लिजा रिनीव केली. मायनिंग लिजाच्या रिनिवलांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक मुख्यमंत्री पार्सेकराची ही जाप. गोवा फाउंडेशनाच्या व्हिजिलन्स कागाळीचो उल्लेख करिनासतना मुख्यमंत्री ही गजाल उलयलो. वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या उद्देगांच्या वर्सुकी आमसभेत पार्सेकारान ही उतरां काडली. In accordance with the directives of Honorable Supreme Court, the government had option
to either auction or to renew leases. आमकां खबर आसा कदाचित ऑक्शन केल्यार 4 पैसे सरकाराक जास्त मेळपाचे, बट वी ऑप्टेड फॉर रिन्यूअल ऑफ लिजीस. आमचे आरोपय जातात. आमचे म्हणणे सरकारान धंदो करचो न्हय, धंदेकारांक प्रोत्साहन दिवचे, मार्गदर्शन करचे, नेट दिवचो, उबारी दिवची आणि धंदेकारांक बुड्डोवचेय न्हय. 88 मायन लिजांचे बेकायदेशीर नूतनीकरण केला म्हूण NGO गोवा फाउंडेशनान मुख्यमंत्री पार्सेकार, खंड सचिव पवन कुमार सेन आणि संचालक प्रसन्न आचार्य आड विजिलन्सात कागाळ केल्या. 3 जाणांनी मेळून मायन लीज नूतनीकरणात भ्रष्टाचार केला म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आरोप. The problem of unemployment was very serious. तो आवासून आमच्या समोर असलो आणि म्हणून बेगीनच बेगीन हो धंदो परत सुरू जर जावंक जाय जाल्यार सरकाराक कितें फायदो आसा हो पळोवण्यापेक्षा जेंची यंत्रणा उबी आसा, जेंची यंत्रणा आसा ती यंत्रणेक मातसो बूस्ट दिलो जाल्यार जे गोंयकार मोठ्या प्रमाणावर बेकार जाल्ले आसात तांकां उपयोग जातलो आणि वी ऑप्टेड फॉर रिन्यूअल ऑफ लिजीस. हवाई म्हाल येरादारीचे वेवस्थे खातीर गोंयांत दुसरो मोठो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. कार्गोच्या बाबतीत हांगा फॅसिलिटीज नसल्यामुळे सेकंड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट विथ कार्गो फॅसिलिटी वॉज नीड ऑफ द अवर अँड देअरफॉर तुमकां हांगाच्यान दाबोळी पेक्षा तुवें कदाचित पयस दिसत, पण कार्गो फॅसिलिटीक जर तुमकां मुंबय वचचें पडटा जाल्यार मुंबय परस तुवें लागीं आसा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. नेरूल काली मातेचे मोडिल्ले देऊळ आणि पारंपारीक मोसुंडे वेल्यान गावात परत तणाव जालो. बावन्सरांनी मोसुंडेची वाट आडायिल्ल्यान लोकांचे बावन्सराकडे पेटले. बावन्सरांक बडयले. पुलिसांनी मदीं पडून बावन्सरांक ताब्यात घेतले. रातोरात मोडिल्ले देऊळ गांवकार सध्या परत बांदतात. उपजिल्लोधिकाऱ्यान ताका स्टे दिल्या. कोमुनिदादीची जमीन भायले भायर डॉन बॉस्को कॉलेजीक विकिल्ल्यान गांव चाळवला. ताणीच देऊळ मोडला. ताणीच बावन्सर घालून मोसुंडेची वाट आडायल्या म्हूण लोक उलयतात. Cannot say, but the people observe that 5 persons was found in the nearby the Gumti. Five people have been arrested. Yeah, has already now taken in custody. We will inquire the matters and put up the correct pictures. शेजारी मेल्ली जाल्यार ते आमी दुसरे दिसा ताका एक च्या आनी पाव दवरूंक येवचो पडटा. जाल्यार एक 4-5 गुंडा ते सेक्युरिटी म्हणटा, बाउन्सर म्हणटा. आतां बाउन्सर म्हणटा तो अजुनूय म्हाका तेजो अर्थ कळोंक ना. सेक्युरिटी म्हणटा जाल्यार ते गुंडाचो वेश करून येयल्ले, गुंडाचो वेश गुंडाच अशें म्हणटा हांव, जाल्यार आमच्या भुरग्यांक थंय आडोवंक लागले. आतां आमचे एक निमणे घर आमचें एक ती मोसंडी थंयसरय वचोंकूय तर आमच्या आश्रय कोण आवय बापायक तर पावर रॉड कितें दवरूंक वयता ते तर दवरूंक मेळना आमच्या गांवांत आमच्या हितून. जाल्यार हे कोण तर तो एकटो आसलो पळय कोण निलेश म्हणून कोण तो बाउन्सर म्हणटालो तो तेचो कोण मुखेल तो म्हणटा आमकां कोणी तरी फादर सावियो हेणी धाडले. तांकां विचारलें बाबा तुमचे खंयचे हेजेर तुमी येयल्या, तुमी हांगा गांवचे खंयचे हांगा लागसल्ले न्हू. तेंच्यांनी ती हात घातल्या ते हेका तांकां इतलीच शिक्षा न्हू, तांकां खूब शिक्षा हांगासर हागला. ते पळय आमची आहा घुमटी ती मुर्ती 2 फुटां आहा ती, तेन्ना तेंच्यांनी ती हाडून थंय दवरची. घेऊया एक विराम.